नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो। मुंबई एल्फिन्स्टन रोड रेल्वे स्टेशनार चेंगराचेंगरीत 25 जण गेले, 36 जखमी। रेल्वे मंत्र्यांनी दिले चौकशीचे आदेश। सोपिल्ल्यांच्या घरच्यांक 10 लाखांच्या आधाराची घोषणा। म्हापसा अर्बन त्रिशंकू आमसभात आपली बोर्ड म्हणटा आरबीआयच्या रिणांचेर निर्बंध। बँकेची क्रेडिट सोसायटी करपाचोच पर्याय। बँक साल्वार करूंक शेअर होल्डर मागतात बोर्डाचो राजीनामो। कवळेकाराच्या मटका केशीत अटकपूर्व जामीन अर्जाच्या सुनावणेक आयो। विश्वेश करपे पावलोच ना, जुईजान गाळपणा करतात म्हूण क्रायम ब्रांचीक काढले उजरावन। बीजेपी सरकार घेता बहुजनांचो सूड। 21वेल्यान 13चेर हाडले म्हूण राग। आमदार नासतनाय सिद्धार्थाक 2 महामंडळा। काँग्रेस म्हणटा बीजेपी आमदारांची घुसमट। एक्टिविस्ट काशीनाथ शेट्ये फाटल्यान आयरिशाचे शुक्लकाश्ट। शेट्ये ब्लॅकमेल करून केला बेहिशेबी पयसो। चौकशी जावंक जाय, आयरिशाच्या हायकोर्टाक पत्र। सरकारी कर्मचाऱ्यांची दसरो दिवाळी। गोयच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक आता बेसिक पेच्या 5% डीए अलाउन्स 1% वाढलो। फाटल्या जुलयासावन वाढीव भत्तो लागू। राज्य खेळा पुरस्कार। दिलीप सरदेसाय भोवमानाचो मानकरी। पी आनंद जिनो खेळा पुरस्कारूय भेटयले। मुंबईच्या एल्फिन्स्टन रोड रेल्वे स्टेशनाचेर चेंगराचेंगरीत 25 जण गेले, 36 जण जखमी। पळोवपी म्हणटात अकस्मात पावसाक लागून एल्फिन्स्टन रेल्वे क्रॉसिंग ब्रिजाचेर लोक तुंबलो। तातूंतच कोणे तरी अफवा पातळयली आनी चेंगराचेंगरी जाली। जखमींक केईएम हॉस्पिटलांत घाल्यात। दिसतूच मुंबय आयिल्लो रेल्वे मंत्री पियुष गोयल हॉस्पिटलांत वचून आयलो। ताणें चौकशेचे आदेश दिल्यात। सोपिल्ल्यांच्या घरच्यांक 10 लाख दितले। नेमके सकाळच्या ऑफिस टायमार गर्देन भरिल्ल्या मुंबईच्या एल्फिन्स्टन रोड स्टेशनाच्या पुलाचेर ही चेंगराचेंगरी। वेस्टर्न आणि अशा प्रकारचे दुर्दैवी बळी यापुढे जाऊ नयेत। इथे मोठ्या प्रमाणावरती कामगार वर्ग आहे, मोठमोठ्या प्रकारची ऑफिसेस इथे आली आहेत। अनेक कामगार वर्ग असल्यामुळे संख्या इथे जी डेन्सिटी आहे लोकसंख्येची ती प्रचंड आहे। अशा परिस्थितीमध्ये हे फुटओव्हर ब्रिज अधिक मोठे असणं आवश्यक आहे। लोकांची सोय व्हायला हवी। एम्बुलेंस भी थी बट एम्बुलेंस इधर तक नहीं आई। सिंगल ब्रिज है। हम लोग को कब से हम लोग ने बहुत कंप्लेंट भी किया है ऊपर से। पुलिस साल से इन लोग के पीछे पड़ी है। अरविंद भाई ने अपने केंद्रीय लोकसभा में वहाँ पे भी उन्होंने बोला था, इस चीज के लिए उन्होंने फॉलोअप किया था। मुझे इन लोगों की एक बात नहीं समझ में आ रही है। अगर 5 साल पहले जब भी शिवसेना ने उनको बोला था कि आप प्लीज ये पादचारी पुल पब्लिक की मांग है आप कर दीजिए, अगर उन्होंने वो टाइम पे किया होता तो आज ये यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो ही नहीं सकता था। 100 नव्यो सब अर्बन रेल्वे सुरू करपाक म्हूण रेल्वे मंत्री पियुष गोयल नेमको मुंबय आयिल्लो। मात हो प्रसंग पळोवन सगळे शेड्यूल रद्द करून तो हॉस्पिटलात जखमींची वासपूस करून गेलो। ताणे चौकशीचे आदेशही दिल्यात। जो हाईएस्ट लेवल की इंक्वायरी ऐसे हादसे में होती है, चीफ सेफ्टी ऑफिसर से हाई लेवल इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। और साथ ही साथ क्योंकि मुंबई में ऐसे कई फुट ओवर ब्रिजेस हैं जहां पे काफ़ी कंजेशन रहता है, इन सब का भी सेफ्टी ऑडिट करने के लिए और कैपेसिटी ऑडिट करने के लिए मैंने निर्देश दिया है। लोगों की मृत्यु हुई है उनके लिए राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया और रेलवेज ने 5 लाख रुपए का अधिक एक्सग्रेशिया, दोनों मिला के 10 लाख रुपए हर परिवार को दिए जाएंगे। जो इंजर्ड हैं उनकी पूरी इलाज का खर्चा भी किया जाएगा और जो ग्रीवियसली इंजर्ड हैं उनके लिए 1 लाख और जो माइनर इंजरीज हैं उसके लिए 50,000 रुपए का भी एक्सग्रेशिया दिया जाएगा। मुंबई रेल्वेच्या कारभाराचेर एके वटेन लोकांची, दुसरे वटेन राजकीय सभय सुरू। चेंगराचेंगरीत सोपिल्ल्यांच्या घरच्यांक दरेकी 10 लाख रुपयांच्या आधाराची घोषणा केल्या। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।
म्हापसा अर्बन बँक त्रिशंकू बँक अद्यातना मध्यात बँक साल्वार करूंक बोर्डान पयलीं राजीनामे दिवचे म्हूण आमसभेत शेअर होल्डरांनी नेट धरलो। आमसभा तापली। NPA सुमारा भायर वाडिल्ल्यान रिझर्व्ह बँकेचे रिणां दिवंक निर्बंध। बँक सापूच गलगला गायल्या। म्हापसा अर्बन विलीन करून घेवंक बँकोय तयार नात। क्रेडिट सोसायटी केली ना जाल्यार बँक बंद पडटली म्हूण बँकेच्या बोर्डाच्या निर्णयाचेर आमसभा तापली। म्हापसा अर्बनाची अर्थीक परिस्थिती बरी नाशिल्ल्यान RBI निर्बंध घाल्यात। तातूंतल्यान बँक सुट्टली जाल्यार बँकेची क्रेडिट सोसायटी करची पडटली म्हूण बोर्डाचो प्रस्ताव। बँकेचो स्टाफ आनी शेअर होल्डरांनी आमसभेत ताचेर बरोच बोवाळ सुरू केलो। बँक साल्वार करूंक पयलीं बोर्डान राजीनामो दिवचो म्हूण कितलेशेच जाणांनी नेट धरलो। 2000 साली आम्ही एंटायर बोर्ड रिजाइन जाले। परंतु पहिली गोष्ट जी आसा तू करू नका बाबा, दॅट इज आमकां अजेंडा प्रमाणे वचपाक जाय। शेअर होल्डरांक विश्वासात घेतल्याशिवाय कसलोच निर्णय घेवचे ना म्हूण सांगून बँकेचो संचालक रमाकांत खलपान आमसभेक थंड केली। NPA सुमारा भायर वाडिल्ल्यान RBIन बँकेक रिणां दिवपाक निर्बंध घाल्यात। बँकेचे विलिनीकरणाक बाकीच्या बँकांचो रिस्पॉन्स ना। बँक सामकीच गलगलाक आयिल्ल्यान बँक पतसंस्था करपाचो प्रस्ताव संचालक मंडळान आमसभे मुखार दवरिल्लो। बँकेची पतसंस्था वा विलिनीकरणाकूय शेअर होल्डर आनी स्टाफाचो विरोध। निमाणे भागधारकांक विश्वासात घेतल्याशिवाय बँकेचे संचालक मंडळ खंयचोच निर्णय घेवचे ना म्हूण डायरेक्टर खलपान उतर दिले। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे। बीजेपीक 21 वेल्यान 13 चेर देंवयली आनी काँग्रेसीक 9 वेल्यान 17 चेर म्हूण हे सरकार बहुजन समाजाचो सूड घेता म्हूण काँग्रेसीचो आरोप। आमदार नासतनाय सिद्धार्थ कुंकळेकाराक खंय 2 महामंडळां। हे सरकार पयले सावनूच एंटी मायनॉरिटी आनी आता एंटी बहुजन म्हूण काँग्रेसीन इश्यू केला। बीजेपीतल्या आमदारांची खंय सध्या घुसमट चल्ल्या। बीजेपीच्या बहुजन समाजाचे जे लिडर्स आसात आनी कार्यकर्ते आसात तांचे वतीन हांव आयज उलोवपाक सोदतां। तांच्या पार्टीन कोण आवाज जावं प्रश्न उठयता तांची खूब सतवणूक जाता। हांव तांचे सगळे जे दुखणी आसात कारण तांचे सगळ्यांचे म्हणण्यानी जे आमकांय दिसता की बहुजन समाजाक जाय तसलें रिप्रेजेंटेशन ह्या गव्हर्मेंटांक मेळना। हे बीजेपीचे खुबशे कार्यकर्ते आनी लिडर्स हांणी म्हाजे कडेन एक्सप्रेस केल्ले आसा। आयज सिद्धार्थ जो आसा हांव तेजें अभिनंदन करतां कारण आयज 2 कॉर्पोरेशन तेजे कडेन आसा। म्हाका दिसता आमदार आसा आमदारां कडेन 2 कॉर्पोरेशन ना आनी जो आमदार ना ताजे कडेन 2 कॉर्पोरेशन्स। तुमचे खातीर डिमांड करपाक शकना कारण तुमचे आमी जर कितलें डिमांड केलें जाल्यार सरकार काय हो आयकपाचो ना आमी सांगता म्हणून। कदाचित ह्या सरकाराक दिसलें आसतलें लास्ट टायम बहुजन समाजान ह्या सरकाराक वडयलो। बहुजन समाजान हांकां म्हाका दिसता 21 वेल्यान 13 चेर व्हेलें आनी तेंचो सरकार वडयलो आनी आमकां 6 वयल्यान आमकां 17 चेर व्हेलें। हो सरकार तांचेर बदलो घेता काय अशें सगळ्यांक दिसपाक लागलेलें आसा। आदल्या भ्रष्टाचाऱ्यांच्या गळ्यांत गळो घालो काय पर्रीकाराक खंय ते भ्रष्टाचारी दिसनात। मनोहर पर्रीकर म्हणजे एक बरो मॅन्युप्युलेटर। मनोहर पर्रीकरान जेन्ना राजकारणाक सक्रीय जाला 2000 तेणें माविन गुदीन आनी जुवारकर हांचेर पॉलिटिकली हल्लो करून तांकां करप्ट पेंट केलें आनी तांकां आपल्यालें पॉलिटिकल कॅपिटल केलें म्हणजे प्लॅटफॉर्म केलो। आपूण एंटी करप्शन आपूण क्रुसेडर ऑफ करप्शन एक आपली इमेज तयार केली गोंयभर पूण आपूण कसो फायट करता करप्शना भितर। ताका प्रश्न कोणें विचारले आवडना। ताका ताजें सरकार जे पद्दतीन चलता तेजेर कोणें ताका विचारलेलें आवडना। आयज पत्रकारांक सेक्रेटरिएटांक एंट्री आसा काय ना ही तुमी सांगची आनी ती एंट्री आसा जाल्यार ती कितले कडेन स्क्रुटिनायज जाता आनी स्क्रिनींग जाता हाचेर म्हाज्या परस तुमकां चड खबर आसतलें। हो एक भंय निर्माण करपाक सोदता कारण आज ताजे आमदार नाखुश आसात। सायजेबल आमदार नाखुश आसात ताज्या पार्टींतले
तो बाबू कवळेकराक एक विपन यूज करतात, तांकां एक भाऊ म्हणटा हाऊ कोंकणींनी, पूण तो एक भंय निर्माण करता. पयलीं दिगंबर कामतीक ताणें टार्गेट करून पळयलो. दिगंबर कामतीक सुप्रीम कोर्टान वचून स्टे घेवपाक पडली. सो पूण तेजे आनी जे करप्ट म्हणून जे लोक आशिल्ले ते आयज तांकां सगळ्यांक एम्ब्रेस केल्ले आसा, तांणी एंग मारलेली आसात. आनी तांकां एंग मारून दवरलेली ना, ताणें आपल्या कॅबिनेटांत घेतलेले आसा तांकां. आयज तांचे कॅबिनेट म्हळ्यार गव्हर्मेंट चलयता कोण? माविन गुदीन, विश्वजीत राणे, पांडुरंग मडकयकर. हे काल पर्यंत कोण आशिल्ले पर्रीकाराक? काल पर्यंत हे सगळ्यांक व्हडले करप्ट म्हणून ताणें तांकां सर्टिफिकेट इश्यू केल्ल्यो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. सरकारी कर्मचाऱ्यांची दसरो दिवाळी. गोयच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक आता बेसिक पेच्या 5% DA अलाउन्स. केंद्र सरकाराच्या कर्मचाऱ्यांक म्हारगाय भत्तो बेसिक पेच्या 4% वेल्यान 5%चेर व्हरपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेवन फाटल्या जुलया सावन तो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांक लागू केल्लो. आता तो गोंय सरकाराच्या कर्मचाऱ्यांकूय लागू जातलो म्हूण गोयच्या अर्थ खात्याच्या खर्च विभागान परिपत्रक काढला. घेऊया एक ब्रेक.